सरकारान हालींच सुरू केल्ल्या युवा संवाद येवजणेमार्फत आता मेरेन 55,000 सिम कार्डां तरणाट्यां मेरेन पाविल्ली. मात तातूंतली फक्त 35,000 कार्डां एक्टिवेट करून वापर जाल्ल्याचो रेकॉर्ड मेळटा. डिजिटल भारत संकल्पना घेवन हो उपक्रम गोंय सरकारान राबयिल्लो. मात ताचो दुरुपयोग जावंक लागिल्ल्यान 30 जून 2017 सावन सरकारान ही येवजण रद्द केल्या. सरकार हाचेर वैकल्पीय उपाय सोदून काडटले म्हूण उतर दिलां. आता मेरेन सरकारान सुमार 1,75,00,000 ह्या येवजणेचेर खर्च केला म्हूण महसूल मंत्री रोहन खंवटेन सांगला. आरडीएक्स गोवा खातीर परवरीच्यान गौतम शिरोडकार. एक म्हणल्यार स्किमीचो जे युटिलिटी जाय आशिल्ली ती जावना. जवळ जवळ 55,000 कार्ड्स वेर सपोज टू बी हॅव गिवन टू द डिफरंट यूथ ऑफ गोवा. 55,000 कार्ड्स दिल्ली, ओनली 33,000 फाउंड एक्टिवेशन. 19,000 never activated by the youth which were having. So one was the card usage was not being there, and government has been paying money for the whole as per the scheme to the vendor Vodafone. तसेच क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह एनालिसिस कांयच न मेळिल्ल्यान हाव द डेटा इज बींग यूज्ड, वॉट इज द एक्चुअल युसेज. कित्याक वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, डिजिटल लिटरसी इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि फ्रॉम डिफरंट पेरेंट्स वी गॉट कंप्लेन्स की मिसयूज जावंक लागल्या. भुरगीं आपल्याकडे सेकंड फोन मागपाक लागला एज अ स्मार्टफोन for usage of his second card, and this were turning out to be the second phones for most of these people. So all in all, when we are looking at IT, when we are looking at the IT culture and digital India चा concept घेऊन आम्ही समज digitalized सगळे हांगा करतले जाल्यार only it's not only the youth but various cross sections of the society which have to come under this. And ताज्या खातीर we have to have much more something like knowledge centers, digital literacy, things which will actually touch the people, and we will have a proper digital world. ताज्या खातीर ही स्कीम जवळजवळ वर्षाचो बजेट म्हटल्यार जवळजवळ 25 कोटीचो आशिल्लो. तो 25 कोटी वॉज अ अनवॉन्टेड स्पेंड विच वॉज हॅपनिंग. सो वी हॅव सेड दॅट दीस स्कीम इज डिसकंटिन्यूड फॉर द पीपल हू आर हॅविंग दीस कार्ड्स. तांची स्किम्स आणि एक्झिस्टींग युजर्स कोण आशिल्ले नवे हांकां आयच्यान मेळना, पूण एक्झिस्टींग आसा तांची आज काल स्कीम बंद जाली. Effectively, government will look at some novel ideas, new ideas, which will be good enough to be implemented and real touching where it is required to be as far as IT sector is concerned. कितले पे केला आयज जवळ 1,75,00,000 सुमार म्हाका दिसता पे केल्या. सो that must have been only for the last. So all in all, maybe I should be able to give you a figure in the next week or something. But it is a spend which is not justified to what deliveries are coming. So we need to have an approach which will be citizen centric, have things which will actually be acknowledged. Doors दिवन and the उपयोग जावं न जावं, I think government is monitoring. Chief Minister is also very clear की ह्यो जे संकल्पना आमी व्हरतले लोकां कडेन त्यो लोकांक येवजण्यो तश्यो जावपाक जाय की वी हॅव टू हॅव अ प्रॉपर स्प्रेड. आनी ताज्या खातीर दी एक्झिस्टींग स्कीम हॅज बीन डिसकंटिन्यूड एज ऑफ 30th June 2017.